Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Organ Jesu, Oglab Jesu, Mahima Jesu, Stuti Jesu, Vandan Jesu, Aradan Jesu. Hallelujah. 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 Her nusan kaya sat dasan ningi ni tadsalle her no kaya sat जेजून दासन कोडकरांक गुण केले बाबा बहिणीनो तांतलो एकलो मात्र पाटी आयलो ताका अर्गां दिवंक उरले 9 सन पाटी आयले नांत एकल्यान मात्र जेजून केल्ले अजाप ते ताचे वर्तेपण म्हूण वळखून घेतलें उरल्यांनी वळखून घेतलें ना भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत कितले उपकार देवान आमकां केल्यात एक आनी दोन न्ही हजारांच्या हजारांनी प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 बावीन थोडो वेळ आमी जेजू मुखार आसा हांगासर हांस अर्गां आमी दिवची कित्याक देवान आमच्या जिवितांत केल्ले उपकार आमकां मेजूंक तांकां नातले तितले कितले पटी आमी मागले आमकां देवान दिला भलायकी दिला देवान आमकां मोदी संतोष दिला आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद केला कश्टांत आमकां राखून व्हेला कितले रितीन आमकां देवान बेसांव वतल्यात आमचे वयर एका वयर एक आनी असले आमी चिंताव जाल्यार देवाक आमी खंडीत जावन अर्गां दिवंक जाय प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 कीर्तनकार म्हणटात 38व्या कीर्तनांत सर्वेस्परा कसली म्हजी परिस्थिती म्हजी पातकां म्हज्या माथ्या वयर पावल्यांत एक जड ओजा भशेन ती म्हाका खूब जड जाल्यांत म्हज्या पिशेपणाक लागून म्हजे गाय कुसल्यात आनी पू बरोवन घांटात हांव सगळो सुभागवलां आनी गळोवन गेलां दीस परो खंतीन बुडोवन हांव भोंवतां कित्याक म्हज्या पेंगठांत भरला उलोवप आनी म्हजे कुडींत कांय भलायकी ना म्हजें बोड सगळें विरोवन गेलां म्हजी सगळी कूड फोड जाल्या प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया भाव भयणीनो कीर्तनकार आपले कश्ट उसारता देवा मुखार आनी कित्याक तो जाणा तो देव ताका बरें करता तो देव ताका राखून मारता तो सांबाळटा ताका देवा मुखार वेल ताचे कश्ट वांटून काण घेता आसतना खंडीत जावन ताचें सगळें ओजें हाळू जाता ह्या भरवशान कीर्तनकार ही उतरां म्हणटा भाव भयणीनो आज आमच्या जिवितांत आमी भोगलेले कश्ट कंत बेजाराय दूख आमकां सुमयान हरएकी दैत्य निवारलां कितलेशे फावटी आमकां निवारलां देवान थोडेशे फावटी आमकां जावं पुरो इल्लेशे कश्ट मेळ्ळ्यात कश्ट आमच्या जिवितांत वांटो पूण त्या कश्टांनी तसो मोग ताणें भोगूंक आमकां फावो केला प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 भाव भयणीनो आमी सगळे आतां देवाक अर्गां दिवया आज ह्या पयसुम्याक आराधन करया आज आमचे हरएक काळजांत आमची भोगणां आमची मागणी आमची उतरां आमच्या होगलाक हरएकी सुम्याक आमी दिवया कित्याक ताणें आमकां केल्ल्या बरेपणाक आमी सदांय मागता सुम्या कडेन सुम्या तें दी आमकां हें दी म्हण आमी मागता तेच समा वयर ते समा आमी सुम्या कडेन मागता इराद्या वयर इरादे ताच्या पांया तळ दवरता पूण आज आमी कांय तेंका दिवची गरज नाका आमी सुम्याक अर्गां दिवया त्या देवान केल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवया ताणें केल्या बरेपणाक अर्गां दिवया आज आमचें मागणें उपकार भोवडचें मागणें कित्याक तसो मोग आमी भोगला ताचें अजापां आमच्या दोळ्यांनी आमी पळयल्यांत ह्या खातीर सक्कड आतां दिंबेर पडया आराधन करया देवाक आमी नावाडया ताणें केल्या उपकारांक अर्गां दिवया आनी आमचें जिवीत ताका समर्पया आराधन सोम्या आराधन आराधन क्रिस्त आराधन
सौम्य आराधना आराधना क्रिस्त आराधना आराधना सौम्य आराधना आराधना क्रिस्त आराधना सम्या का आराधन करिया बाबे ने नाम बापा का आराधन करिया पवित्र आत्मा का आराधन करिया मगाळ देव आमचो त्रिएक देव हर एक दिवस मुझा आणि तुझ्या विषयान 300 देव मनुष्याच्या मुखा खातीर या संवसारांत मनीस जावन येयल्लो देव आपल्या पुताक संवसारांत आमचे खातीर धाडलो देव हर एक आमच्या जिविताच्या दिसाक वयल्या वयर अजापा वयर अजापाम केल्लो आमचो देव हर एक फावटी आमी रडतना आमची दुकां पुसलो तो देव आमची मागणी घेवन येतना आमची मागणी दयाळ करतना आयकलो तो देव दुकानांत आमी आसतना आमकां बुजयल्लो तो मोगाळ देव आमच्या जिवितांत काळोख येतना आमकां उजवाड दिल्लो तो देव आमच्या घरान पिडा आयल्या वेळार ती पिडा गुण केल्लो आमकां तो देव आमच्या घरांत मस्तवटी समाधान पाड जाल्ल्या वेळार समाधानाच्या रुपार आयिल्लो तो देव आमी निराश आसतना भरवशाच्या रुपार आनी धैर्य दिवच्या रुपार आयिल्लो तो देव आमचो मोगाळ देव रात आनी म्हजे विशयान तुजे विशयान बरें चिंतचो तो देव आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल्लो देव आमच्या भुरग्या बाळांक बऱ्या तरेन शिकोवंक एक दीस परतो ग्रास दिल्लो देव तो आमच्या वावंट फळादी केल्लो देव तो आमच्या जाग्याचेर तोठांचेर बेसांव घाल्लो देव तो आमी काम करच्या जाग्यार बेसांव घाल्लो देव तो आमी नश्टान पडटना आमकां धैर्य दिवन आमचे ते आमकां बरें दिल्लो देव तो आमच्या जिवितांत आमचे सांगता सदांच रात आनी जीवचो देव तो देवाक आमी आराधन करया देवा बापा देवा पुता देवा पवित्र आत्म्या त्रिएक देवा तुमच्या वांटेचो देव पात्योसो देव तूं इस्रायल पद्दत सोडून हाडलो देव तूं म्हजे जिवीत चलोवन आयिल्लो देव तूं हांवें तुजेर भरोसो दवरलो आनी तूं तो भरोसो निराश करून हांवें तुवें म्हजो म्हणजे जिवीत आशिर्वादी केला हांवें म्हज्या कुटुंबान कांय उणें करूंक ना म्हणजे जिवीत नवें रूप दिल्लो देव तूं जावन आसाय म्हाका कृपेन भरलो देव हांव तुका आराधन करता नमस्कार करता अर्घ्य दिता वाक्याच्या आसऱ्या आराधन जिविताच्या दातारा आराधन वाक्याच्या आश्रया आराधन जीविताच्या दातारा आराधन काकुळतीच्या सागोरा आराधन पुर्वोशाच्या किरणा आराधन काकुळतीच्या सागोरा आराधन वर्षाच्या गिरणा आराधन आराधन सौम्य आराधन आराधन क्रिस्त 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 आराधन Alleluia, alle, alleluia, alleluia, alle, alleluia, alleluia, alle, alleluia, alleluia, alle, alleluia.
आले हालेलुया हालेलुया 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 बुशां भयणीन भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुज्या दोळ्या मुखार आसच्या सुम्या मुखार सगळी आमची जिणी हाडया एक बरो एगडी बरो कितलें बरेंपण आमकां ताणें केलां एका पिरगेजीन हांव वाचुल्लो एक भयण म्हजे लागीं आयली तिच्या पर्सान ते 5,000 रुपये काडले आनी म्हणाली फादर हे पयशे इगर्जेक हांव दितां हांवें म्हणलें भयणी हे पयशे नाका तुजे पयशे नाका कित्याक ही भयण आसली न्ही दुर्बळी मस्तदानांनी तिचें घर कुमोकर बांदिल्लें सकट लोकांक दान दिलें एक घर बांदलें दुर्बळ्या कुटुंबांतली मस्त कश्टांनी आशिल्ली ह्या वेळार ही भयण म्हणाली फादर नाका म्हणूं नाकात हांवें तुमकां न्ही देवाक दिवचें फादर म्हजे लागीं कांय नासलें पूण देवान तुमच्या मारेपात आनी लोकां मारेपात कितलें बरेंपण म्हाका जालें म्हाका रावंक एक निर्मळ घर नाशिल्लें सकट लोकांनी सांगता म्हणून अपुर्वाचें घर बांदलें आज हांव जर तर जिवंत आसा जाल्यार त्या देवान तुमच्या मारेपात आनी लोकां मारेपात केल्ल्या बरेपणा खातीर फादर ते देखून हांवें इल्ले कश्टांनी गळून दवरले पयशे म्हाका भोगले हे पयशे हांवें दवरचे नाकात कित्याक देवान म्हाका मस्त दिलें आनी त्या देखून हे पयशे हांव देवाक दितेले म्हणून नाका म्हणूं नाकात प्लीज फादर काण घेया आनी ह्या वेळार म्हाका पाटी सोडूंक जालें ना त्या पयशे हांवें काण केले त्या पयशांनी म्हाका मस्त अर्थ दिसलो त्या पयशांनी मस्त म्हाका अर्थ दिसलो त्या पयशांचें मोल कळ्ळें ते उपकार बोवडचे पयशे देवा ते उपकार मानाचे पयशे ते त्या स्त्रियेन दिल्ले भाव भयणीनो आमचे जिवीत जर तर आमी देवा मुखार न्ही हाडूं जाल्यार आज आमी आमच्या परिस्थिती जिविताच्या परिस्थितींत एक घडी पर पाटी मोसून जाल्यार आमच्या देवान आमकां कितें करूंक ना आनी एक लाख आमच्या जिवितान कश्ट आयल्यार जावं पुरो काळोख आयला जावं पुरो आमी सलवल्या जावं पुरो रडल्या जावं पुरो दुकान आसल्या जावं पुरो धरणीक शेवटल्या जावं पुरो आमच्या देवान आमकां तितल्यार सोडूंक ना देवान आमकां उखल्लां देव आमकां धीर दिता देव आमचें जिवीत मुखार व्हरता चलयता आनी त्या देखून आमी आसा पळया आमकां कितें भाग आमचें भाग कितें व्हरतें कित्याक आमच्या कश्टांनी आमकां आयकूंसो देव आसा आमच्या कश्टांनी धैर्य दिवचो देव आसा आमकां बेसांव दिवचो देव आसा
आमकां मुखार वच म्हूण आमकां धैर्य दिवचो देव आसा आमच्या सांगता रावचो देव आसा कसलो नेमको उखलचो देव आसा आनी इतलें व्हरतें भाग आमचें हाचे वरती आमकां कितें जाय आमी भागिनी गे असले देवाच्या मोगाची भाग आमकां मेळना आनी त्या देखून आमी देवाक अर्गां दिवया सक्कड तुमची जाप अर्गां आनी होगलाप तुका सुमयान जेजो अर्गानी होगलाप तुका सुमया जेसू म्हज्या जिवितांत म्हाका देवा तुज्या सारकेसो रुसून ह्या सृश्टेचो अधिकार म्हाका दिवन म्हजें जिवीत सोबीत आनी सुंदर तुवें केल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमया जेसू देवा म्हजे खातीर हो संवसार आनी ह्या संवसारांतल्यो सक्कड जिवी ह्या संवसारांतली अपुरबाची सुकणी संवसार ह्या संवसारांतली फुलां फळां आनी सक्कड झाडां रोग झाडां तुवें म्हजे खातीर रचल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमया जेसू देवा पवित्र सभा म्हाका दिवन ह्या पवित्र सभे मारे पात म्हजी तुजी वळख म्हाका दिवन तुजो सांगात म्हाका दिवन तुज्या कृपेन म्हाका भरन भावार्थाचें देणें दिवन ह्या भावार्थाचो अनुभव दिवन मागण्याची उर्बा म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबान तुवें दिवन तुजो मोगस म्हाका दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमया जेसू देवा ह्या पवित्र सभे मारे पात म्हज्या जिवितांत निरंतरी कृपेच्यो झरी व्हळशें करन विविध वेळा कळान म्हाका संवते संस्कार म्हाका फावो करन आनी त्या 7 संस्कारांनी म्हजो आत्मो म्हजी कूड म्हजें कुटाम तुवें पवित्र आनी नितळ केल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमया जेसू देवा हे कुटाम तुवें म्हाका दिवन ह्या कुटुंबांत म्हाका जिणे संगती दादलो स्त्री दिवन आमकां भुरगीं बाळां दिवन त्या भुरग्या बाळाचो मोग आमकां भोगचें भाग दिवन आमच्या कुटुंबान त्या भुरग्या बाळा द्वारे आनी एकामेकाच्या सांगतपणा द्वारे तो संतोष अपुरबायची कुटुंबाचो मोग आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमया जेसू देवा म्हज्या कुटुंबांतल्या म्हज्या सर्वांक हर एक दीस म्हणल्यार बरी भलायकी तुवें दिवन बिड्यान रस्त्या वेळार बरें करन आमकां वावर करूंक काम करूंक सकत दिवन कांय इल्ले पोटाचो ग्रास तुवें आमकां दिवन हर एक दीस आमचें जिवीत बऱ्या तरेन चलोवन मोती समाधान दिवन आमच्या घरांत एक खोट आमकां तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमया जेसू मोगळा देवा एका अपुरबाची कूड तुवें म्हाका दिवन त्या कुडींत हे विश्वे हर एका विश्व हमारे पात म्हणजे कुडीचें काम सगळें आनी आत्म्याची कामां सगळीं करूंक ह्या कुडीच्या हर एक विश्व हमारे पात म्हणजे जिवीत तुवें बरें करन बऱ्या तरेन म्हाका तें अनुभव करूंक आनी एक म्हाका बरो सारको रुपाचो व्यक्ती केल्ल्या खातीर तुवें म्हाका केल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमया जेसू देवा मिसाचें बलिदान आनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार तुजें दैवीक उतार आनी त्या दैवीक उतरां मरे पात म्हाका अपुरबाची शिकवण आनी त्या येवकारिस्ताच्या बलिदानान तुजी कूड आनी रगत आनी तुजी दैवीक कृपा आनी तें संगतपण आनी एंत मिसाचें बलिदान म्हूण धरून व्हरून आमच्या वाड्यांत पिरगजेंत तें संगतपण तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमया जेसू देवा आमकां मोग करची मनशां आमची कुटुंबाची सैरी दैरी इश्टां मंत्रां सेसां मारी आमकां बरें आमची धानी आनी आमी त्यो विचार करची वडिलां आमची खबरकाण घेवची मोगची कुटुंबाची मोगाची तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमया जेसू देवा तुवें म्हाका येदो रसल्या घडये येतावन येदोळ पर्यांत हर एक दीस जावं दी सुखांत जावं दी दुखांत जावं दी रातचें वा दिसाचें जावं दी पावस आनी घीम खंयच्याय वेळार जावं दी म्हजें जिवीत आज पर्यांत भुरग्यापणांतून तरणाटपणांतून आमच्या
खाजरी या खंयचे धार्मीक बेसाता न्हू मुखारण आमच्या आयच्या दिसा म्हणसर अरे एका रितीन तुवें अपोरपण तें सोलून व्हेल्ल्या खातीर वर्गाने होगलाप तुका सम्या जेसू एकडे उबे रावया भाव भयणीनो देवाक आमी हरसिया देवान केलें बरेंपण याडया गितां आरोपार देवाक गांदुया आमच्या देवाक आमी हरसी जायी आमी कितें देवाचें बरेंपण नियाळ केलें तरी पावचें ना तो देव आमच्या सांगाता आसा पोसा पुरबाचो मोग आमकां दिता ते देखून सकाळ आमी काळ संतावन बघून हर एक आमच्या जिवितांत केल्ले उपकार उडास करया देवान कुटुंबाचेर गेलें बेसांव उडास करया आमच्या भुरग्यांचेर गेल्लें बेसांव उडास करया हर एक आमी उडास करन देवाक आमी हरसिया आनी ताका स्तुती करया उपकारे काळजान दिवाशी मोना सोब्याक अर्का दिव्या तेण्या पासो ताच्या भोगा पासो दवरत्या उपकार ताचो बाहुड्या उपकारी काळजान दिवाशी मोना सोब्याक अर्का दिव्या उपकाराचो बाहुड्या तायेन आमचे थंय सोम्या हायलाय येण्यान तुज्या आमकां दादोस केलाय तायेन आमचे थंय सोम्या सर्गी काणान आमचे पोषण केला मोगान तुज्या आमकां हे केला सर्गी काणान आमचे पोषण केला मोगान आमच्या आमकां हे केला उपकारी काळजा दिवाशी मोना सोम्या दिव्या उपकाराचो बाहुड्या दिसान दीस तूं आमची जतन घेताय विज्ञान वरांनी राखून व्हरताय दिसान दीस तूं आमची जतन घेताय विज्ञान वरांनी राखून व्हरताय स्वतानी तीन जियेवंक आदार दिताय जिविताचे वाटेन चलयताय सदानी तीन जियेवंक आदार दिताय जिविताचे वाटेन चलयताय उपकारी काळजा दिवाशी मोना सोब्याक दिव्या तेण्या पासो ताच्या मोगा पासो व्हरत्या उपकाराचो बाहुड्या उपकारी काळजा दिवाशी मोना सोम्याक दिव्या तेण्या पासो ताच्या मोगा पासो व्हरत्या उपकाराचो बाहुड्या उपकाराचो बाहुड्या उपकाराचो बाहुड्या हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah,
देवाचे उतर आमी आयकुया. आमचो देव बरो देव. आमचो देव आपल्या दोळ्यांनी मनशाचे कश्ट पळयता. किर्तनगाराची उतरां आमी उडल उडास केली. कसली खंयची परिस्थिती मनशाची तरली असल्या परिस्थितीन देव आमकां पळयता, आमचे कश्ट पळयता. दासान कोडकार रस्त्यार बसून आसले. सगळी जिणी तांची कश्टांची जावन आसली. सगळ्या लोकांनी ताका तिरस्कार केल्ले. पूण आज पळया तांच्या जिवितांत कितें घडटा. देव तांच्या जिवितांत प्रवेश जाता. देव तांच्या कश्टांक अंत करता. देव तांच्या जिवितांत उजवाड हाडटा. देव तांच्या जिवितांत नवें जिवीत हाडता. एक घडी बोर आमी ते पळोवया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे आईचो आसो. लोकांप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. आतां जेजू जेरुसलेमाक वचूंक म्हूण सामारिया आनी गलिलेया प्रांताच्या गडी लागशिल्ल्यान समकतलो. तो एक हळ्ळेंत रिगताना 10 जाण कोडकार ताका मुखार मेळ्ळे. पयस रावून व्हडल्या ताळ्यान बोबमान म्हणाले, जेजो मेस्त्री आमची काकोत कर. तांकां पळोवन जेजून म्हळें, वचा आनी तुमकां याजकांक दाखया. वेता वेता ते नितळ जाले. तांचे मदलो एकलो आपूण नितळ जाल्लो तें पळोवन व्हडा तळ्यान देवाक वर्णीत फाटीं आयलो आनी जेजूच्या पांया मुळान सर पडून तसो उपकार बावडूंक लागलो. तो एक समारियागार. जेजून ताका सवाल केलें, 10 जाण न्हय नितळ जाल्ले, हेर 9 आसात. ह्या परगव्या शिवाय फाटीं येवन देवाक वर्णितलो हेर कोणूच ना जालो काय. उपरांत जेजून ताका म्हळें, उठ आनी तुजी वाट चल, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. देवाची उतर ये. वाकणी तुका क्रिस्ता. इकडे बोर बसया भाव भयणीनो. भावा भयणीनो, उडोल हांवें तुमकां घडीच सांगलें त्या दुर्बळ्या स्त्रियेचें. गळुल्ले 5,000 रुपये काण घेवन ती म्हजे कडेन आयली आनी म्हणाली, फादर ही देवाक हांव दितां, इगर्जेक हांव दितां, देवाक दितां. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या जिवितांत कांय नातिल्लें देवान म्हाका दिलें, हांव ताका फाटीं दितां. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बाबा भयणीनो, मस्तुसान आमच्या जिविताच्या चिंत्या आमच्या समाजांत जर आमी दिश्ट घालून तर देवाची बेसांव मनशां खंयच्या रितीन फावो जाल्यांत. थोड्या वर्सां आदीं आमची परिस्थिती कोलवांच्या घरांत आशिल्ल्या आमी इल्लीशी न्हीज पेज जेवताल्यो, आमी भविश्यवती ल्हानश्यो अर्द्यो चड्ड्यो घालून इस्कालाक वताल्यो आनी आमच्या घरांनी कांय इल्लें थारल्या बांगड्याचें नुस्तें आमी खाताल्यो जावं पुरो. अर्दे अप्रोपेटी मास आसल्यार भविश्य वांटून खावचें. अदे वेळार आमचे दीस अशें आसले एका तेंपार जावं पुरो. थोड्यांक जावं पुरो ती कशें कांय चड आसलें म्हणून चडाव जावन आमी सक्कडी असल्या परिस्थितींत आशिल्ले. आमी आदल्या काळार आसतना त्या काळार थंयसर ते एक संतोश आसलो, पूण आमच्या लागीं मस्त नातली ग्रेस्तकाय. पूण आज देवान आमकां कितलें बेसांव दिलां. प्रेज प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 भाव भयणीनो, आज आमी जर तर जिवितांत पळोवया आमकां खावन जेवन सोदता तोर आसा गे. खावंक जेवंक उणें पडटा गे.
कितले दूर बळे जाल्यार आज घरांत इल्ले मांस मस्तिकी आनी कितें खावचें बरें खातात आतांचे भुरगीं कितले आपुरबाचें खाण खातात आतांच्या भुरग्यांक ऑर्डिनरी काणी जायना पेज जेवंक येनाका तांकां आतां घरांत पोळी करून दिल्यार आतां ती नाका आनी कितलें तांकां बरें सुपर फूड म्हणटात पळय फास्ट फूड तें जायचें तांकां भुरग्यांक तसले दीस आतां पळय आमचे दीस कसले पळया हांवें सांगलें कोलवांची घरां वचून नळ्यांची घरां जाल्लीं नळ्यांची घरां वचून आमकां पळया आज व्हडलीं व्हडलीं टॅरसाचीं घरां मांडयेचीं घरां जाल्यात आज आमकां एक कूड एक न्ही एका घरांत त्या मनशाला 6 कुडां आसले आसतात 2 कुडां आसतात एकल्या मनशा म्हळ्यार तितली परिस्थिती देवान आशिर्वाद घाला पोर एकलो म्हणालो म्हाका फादर हांव हांगासर पळय जल्ले गुड्डे थंयसर हांगासर तावन हांव रुजा इस्काला चलोवन येतालो म्हणालो पोर एकलो म्हाका उलयतना अशें म्हणालो पळया आज आमी खंयसर चलोवन येता आमकां चकडांकी चलोवंक आसा पळय आमकां बसां जालीं आतां बसां वचून हिंड आमकां आमचीच व्हेकलां जालीं पयलीं 2 व्हिलरां जालीं आतां घरां 4 व्हिलरां जालीं एका घरा 4 व्हिलरी 2 व्हिलरी आसा तिका 3 व्हेकलां आसात एका घरा भाव भयणीनो कसले दीस आमचे पळया हें कसलें कोणें दिल्लें देवान आशिर्वाद दिल्लें न्ही गे आदी आमी कागद बरयता एक इनलँड लेटर धाडचें आनी बरोवचें आनी एक गांवां धाडचें बरोवचें आनी खंय भायल्या गांवाक धाडचें आसलें आज इनलँड लेटर प्रनांत मागीर एक टॅलिफोन होती गिर्र गिर्र करून टॅलिफोन आसलें तें आतां न्ही ते लँडफोन तें आतां लँडफोन हें गेलें आतां मोबायल आतां आयल्यान ते बसले कडेन न्हिदले कडेन खंय आनी पयशे न्हांवंक गेल्ले कडेन थंय न्हांवन आमकां बरो करून जाता आज कडेनची परिस्थिती पळय आज आमी हें सगळें देवान आमकां दिल्लें न्ही गे प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया भाव भयणीनो आज आमकां देवान इतलें बरेंपण दिलां देवान आमचेर आशिर्वाद घाला आमी मनीस हांव पुरो आमी ह्या संवसारान म्हणून पुरो हें आमी केल्लें भाव भयणीनो आमी केल्लें न्ही देवान दिल्लें आमी कांय आडनेव ना ह्या संवसारान देवान आमकां दिल्या बुदवून कांय देवान आमकां दिल्या सकळ आज देव आमचेर आशिर्वाद घालता पळया एक सवाल आमकां आतां आमी देवाक कितें दिलां आमी देवाक कितें दिलां देवान दिल्ल्यांतलें आमी कितलें ताका दिलां हें सवाल आज आमचे मुखार भाव भयणीनो पळया ते 10 जण कोडकार थंय बसून आसले आनी 10 जाणांनी मागलें जे तूं सोम्या आमची काकूत कर जेजून कांय म्हळें पळयलें गी ताका गोत्त आसलें जावं पुरो आनी तूं कोण बरें कोण वायट ताका खंडीत गोत्त आसलें कित्याक तो मनशान जाणा जातलो पूण ताणें ह्या एका मनशा मत गूण करूंक ना ताणें 10 जाणांकी सांगलें वसा तुमकां ह्या जगाक दाखया आनी तुमी बरें जातल्यात गेल्ले ते वाटेर येतना बरें जालें जेजून 10 जाणांकी बरें केलें 10 जाणांकी बरें केलें हांवें न्ही पळया देव पक्षपात करिना देव थरभेद करिना देव पार्शलिटी करिना देव सगळां बरें करता मनशाचें मन पूण आमी थोडी पुटी मनशां आसा देवा तो एक मनीस सुराती तो सुराती कुसकुटाची काडीत भायर काडिना हे कुरे म्हणटा तो आनी ह्या मनशाक आनी कितें मेळटा देव तसोच देव दिता उदाराकी दिता आनी सुरातेकी दिता पूण देव तेजी परिक्षा करता खरें कोण दिता की पळया म्हणून भाव भयणीनो देव सगळां दिता देव कोणा बाकी दवरना देवान आमकां सगळां कितें दिलां आमी दिलां म्हणून आमी भितर दवरचें पुन्हा वचचें न्ही आमी देखून पळय तें पळया हे मनीस गेले शिजा 9 जण गेले तांकां देवान दिलें बरें केलें ते जेजूक विसरले शीत केलें तांणी ते स्वार्थांक तांकां जेजू म्हणनाका तांकां ते आमचे मात्र हांव बरो जाला पुरो आनी कांय म्हाका जाता तो आनी एकलो पडोवन म्हाका पडोवन वचना ताज्यान पडोवन वचना कांयच पडोवन वचना आमकां देवाचे मस्तुबटी पडोवन वचना भाव भयणीनो आज आमी पळय आमच्या जिविताच्यान चिंत्या आज आमी कितलीं जाणां आमच्या बावर्ती जिवितान कितलीं अस्कतांनी शेणिल्लीं जावन आसा आमकां आज देवान आमकां इतलें आवक दिलां इतलें बेसांव दिल्यात इतलें बरेंपण दिलां देवाक आमकां दिवंक आमचे लागीं ना आमकां मिसा वचोंक वेळ ना आपरूप एक मिसा गेल्या जालें आनी तीं थोडी वचोंक मिसाक वचना आमकां एक आयतारा गेल्यार 1 घंटो आमकां वेळ जाता फाटीं धांवंक आमी कितलीं फाटीं करता देवाक दिवंक पळया सुरात
देवान आमकां 24 hours दिल्यात. त्या 24 hourसांत आमकां दिसाक 2 वा 3 घंटे देवाक दिवंक कश्ट जाता. एक घरात तेर्स करूंक आनी काही मिसाक गेल्यार हप्त्यान एक दीस मात्र मिसाकचे सडन थोडी मात्र सदां मिसाक वतात. थोडी भाव भयणीनो, देवाक आमी कितलें दिलां पळया. आमी कितलें पाटी करता न्ही देवाक दिवंक. आमकां देवान आमकां जीव दिला, इतलें दिलां, भलायकी दिल्या, तरी पूण आमी देवाक दिवंक कित्याक पाटी करता. कित्याक आमी देवा खातीर इल्लो वेळ कसो पाटी करता. कित्याक आमकां आमसोर जाता मिसाक आयल्या पाटी वचोंक. कित्याक आमकां तेर्स मोठो करूंक आनी आमसोर जाता. जेवंक मागीर जेब येत न्ही गी, रांदल्यार जेब येत. 10 मिनटां सो तेर्स आमकां लांब जाता की पळया आमी कितलेशे कारण चिंत्या. भावी न्ही आज आमी कितले देवा ती सुराती जाल्या न्ही. 9 जाणींगे बरें जाल्लें. उरले खंय गेले एकलो महात्माका पाटी येयलो अर्गां दिवंक. आमच्या भुरगे कितलीं कुटुंबां 500 कुटुंबां आसात. 500 कुटुंबांनी आमी कितलें पळया 1000 जाणां कितलें तुमी इतले आसात. व्हेरी गूड. पूण पळय चिंत्या आमी सोमा आमी चिंतलें जाल्यार पळया कितलें देवान आमकां दिलां. पूण आमी कितले जाण देवा मुखार आसा आमकां वेळ ना. कित्याक आमी वळखून काण घेवना. 9 जाणां गेल्यात, एक वंटो मात्र तुमी 9 10 एक तुमी एक मनीस मात्र तुमी जावन आसात वंटो. भाव भयणी, आमच्या जिवितांत सत देवाक आमी मस्त दिवन पाटी करता. देवान आमकां खावंक जेवंक दिलां, आमी ते पटी आमकां देवान तोटी पटी पयशे दिला मस्त पटी. आमी ते बेस्ट करता, नाका जाल्यार दिता टॅक्स. पूण आमी पळया थोडी पटी एका दुर्बळ्याक, गरजेवंताक, बऱ्याक आमकां थोडी पटी दिवंक सुरास जाता. थोडी पटी आमी पळोवचें. आमी व्हडाक व्हडल्या व्हडल्या शॉपाक आमी थोडी पटी थोडे दितात. चॅक करून दिले कितले नोट चर्चे मॉलांक गेले. अरे चर्चेत ना, फिक्स्ड रेट काडले दिले. ओ ते एकलो दुर्बळ बसता मार्ग देगेर बसता. इतलो देशाची पोड काण गेल्ले इल्ले मेळचे ताका तांतू एक येत करोड आयक 10 ರೂಪಾಯಿ एंड येवजा येल येव पळय आमी मनीस पळया कितले अनुपकारी आमी. देवान आमकां दिलां, आमी कोणाक दुर्बळ नाका, कश्टांतले दिवं नाका. हें आमचें जिवन आज देखून देवाचे उतार आमकां सगळें उडास करता. भाव भयणीनो, देवा ते आमी उपकारी जायचे. देवान आमकां जिवीत आमकां बेसांव दिलां. कितलें आमी उडल मागणें उडो सांगलें त्या वर्गणीच्या मागणें पळयलें. कितलें देवान आमकां केलां, कितलें देवान आमकां दिलां. आज आमी कितलें आमच्या भुरग्यांक बरें शिकप दिलां. आमच्या घरच्या घरच्या मनशांक बरें काम दिलां, दिसपडतो ग्रास दिला. आज आमकां कांय देव उणें करिना. भाव भयणीनो, आमी सगळे गरीबोर देवा करका दिवया. त्या तो 10वो मनीस पळया तो देवा मुखार आयलो, पाटी आयलो. तो पाटी आयलो ताणें सीदो हुशी येतें तो पाटी आयलो. ताचें मन आयकलें ना. हें सकट देवाक आमी कशें विसरचें. देवान आमकां इतलें दिलां त्या देवाक आमी कशें विसरचें. कित्याक ताचे जिवितांत भाव भयणीनो फाटले जिविताची इतलीं वर्सां ताचे मतीं उडास सकयलें. कोडकार जावन ताणें इतलीं वर्सां मार्ग देगेर बसून भीक मागतालो. लोकांचो तिरस्कार, लोकांक कांटाळलेलें, ताका उलयल्लीं उतरां कुटुंबाच्यांनी भायर गेल्लें हें सकट ताणें नियाळ केलो. फाटल्या जिवितांत ते मस्तपटी आमी सुकट पडटा हांगासर भाव भयणीनो. आमी थोडे पटी म्हणटा आडे बाग येयली म्हणटा आपलें तशें. सुक्या गोवा पावस पडलो म्हणटात पळय तशें आमी आमकां फाटलें जिवीत आमी विसरता. देवान आमकां इल्लें दितना 4 कास दितना आमकां पुरा फाटलें विसरता. आदलें पुरा आमी एकत्त कडेन येता, आमी शेकत्त पटी सरकार सोडटा. भाव भयणीनो, देवाक आमी विसरूंक ना. देखून तो मनीस पाटी आयलो. फाटलें जिवीत ताणें उडास केलें. फाटल्या जिवितांत ते कश्ट उडास केले. फाटल्या जिवितांत एकसूरपण उडास केलें. फाटल्या जिवितांत पिडा आशिल्ली तें उडास केली. फाटल्या जिवितांत ताणें भोगलें ते विविध नानान तरेचे कश्ट ताच्या दोळ्या मुखार आयले. हें पुरो पळयतना ह्या देवान केल्लें बरेंपण, सम्यान केलें, गूण केली ती घडी कितें वती अजापांची. आनी कशें हांवें त्या मनशा उपकार बोड नासतना पाटी विशें हाव कॅन आय go back without thanking the Lord. भयणीनो, आज आमच्या जिवितांत बघचें एक म्हूण जेवतना म्हज्या देवाक हांवें कशें अर्घ दिनासतना जेवचें. एक बरें न्हेसतना कशें देवाक हांवें अर्घ दिनासतना न्हेसचें. हांवें खंय भोंवक येतना एक देवान म्हाका इतलें फावो केल्लें, कित्याक कशें हांवें देवाक अर्घ दिनासतना भोंवचें. म्हजें घर एक व्हडलें घर बांदता आसतना त्या घर बांदता आसतना त्या म्हज्या घरांत इतलें केल्लें देवा एक बरी अल्तार हांवें कशी नासतना करचें म्हजें घर बांदचें.
मस्तना ते चिंता आपणा घर व्हडले बांदतात टी व्ही व्हडली दवरतात हालतारीक एक जागो पर्यंत आमच्या घरांनी थोडे कडेन भाव भयणीनो आनी उपकार पूण म्हणच्या हाका देवाक आमच्या घरांत जागो दिवंक आमकां आमच्या टिवींक जागो आसा आमच्या कुडांत सुबीत आलतारी सगळी आलमारी पुरो सकड पण आमच्या घरांत ते सुबीत आलतार करूंक आमकां थोडे फावटी मन भावना आनी उपकार पूण देखून नवत मनीस तो देवा लागीं फाटी आयलो देवा लागीं येवया भाव भयणीनो देवा करगां दिवया आमी देवा शिवाय आमचें कांयच जीव ना देवा शिवाय कोली आला ना म्हणची मालगड्यांची सांगण्या म्हजी मांय घेताळे म्हणटाली उलयतना देवा शिवाय कोली आला ना म्हणून अजूनय म्हाका उडास येता ती उतरां देवा शिवाय कोली आला ना देवा शिवाय कांय आमच्या जिवितांत जायना देखून आमी देवाक अर्गां दिवया सक्कड आमी एक घडीभर देवाक आमचें जिवीत समर्पण करया आमचें म्हळ्यार आतां कितें देवाक दिवया त्या देवाक आमचें जिवीत सक्कड भेटोवन दिवया देवा सगळें तुवें केलां तुका तें भेटोवन दिता हांव तुका आमी समर्पिता आमच्या जिवितांत संतोश आमच्या जिवितांतले बरें सगळें तुवें आमकां केलां सोम्या कांय न्ही हांव खाली आयिल्लो हांव तें म्हज्या कोसकडेची गाडी हाडून येवना सोम्या सगळें तुवें दिल्लें तुका तें दिता तुका समर्पिता म्हजें घर म्हजें कुटां म्हजीं भुरगीं म्हजी जोड म्हजें घर म्हज्या आस्तबदीक म्हज्या जिवितांतलो संतोश म्हजी भलायकी म्हजी कूड सगळें सोम्या तुका हांव समर्पिता आनी जेजू तुका भेटोवन दिता उपकार बावडून उपकार मागून हांव आयला तुझ्या घरा उपकार बावडून उपकार मागून हांव आयला तुझ्या घरा उपकारी म्हूण मुझे भोळे सोम्या उपकारी म्हूण मुझे भोळे उपकारी म्हूण मुझे भोळे सोम्या उपकारी म्हूण मुझे भोळे नवजण कोडकार तुका विसरून गेले तुका हांव विसरचो ना नवजण कोडकार तुका विसरून गेले तुका हांव विसरचो ना आजापां देखून तरी विसरून गेले तशें हांव करिचो ना आजापां देखून तरी विसरून गेले तशें हांव करिचो ना उपकार बावडून उपकार मागून हांव आयला तुज्या घरा उपकार बावडून उपकार मागून हांव आयला तुज्या घरा उपकारी म्हूण मुझे भोळे सोम्या उपकारी म्हूण मुझे भोळे उपकारी म्हूण मुझे भोळे सोम्या उपकारी म्हूण मुझे भोळे भयणीनो देवान आमकां बरेंपण केलां ह्या वखदां आमी मागया कोणाक आमकां आनीक सोम्यान आपटची गरज आसा कितलीं जाणां आज आनीक देवान तांकां बरें करची गरज आसा देवाच्या आदार असो गरज आसा देवाच्या कृपेचो आसरो गरज आसा सगळ्यांक आमकां आमी तांकां भेटोवन दिवया मागया पयल्या आसवतेर पवीत सभेक उपकारी मनान आज देवाक आमी अर्घां दिसय पवित्र सभा आमकां दिल्ल्या खातीर पवित्र सभेंत देवान आमकां मुनयारी याजक गवंडी भाग्यवन बाप आमकां दिल्ले खातीर पवित्र सभेंत आमकां धार्मिकां दिल्ल्या खातीर पवित्र सभेंत आमकां एक लाख ताचे सांदे केल्ल्या खातीर म्हूण आमी आज देवाक अर्घ दिता आसतना भाव भयणीनो मागीर आमी एकामेका खातीर आमी न्हू जाण कोण कारांबरी करचे नाका
त्या एका मनशा बरी पवित्र सभेंत आज केल्लें बरेपण आमी वळखोन काणयोची सकत आमकां दिसोवया मागया पवित्र सभेंत आमी एकामेकाक कुमोक चिकुरपा आमकां दिसोवया पवित्र सभेंत एकामेकाक सांगतपण दिवचें बरें मोन आमकां दिसोवया पवित्र सभेंत आमी वाड्यांनी पिरगजेंत आमच्या शेत सामारांनी एकामेका वळखून एकामेका आदार दिवन एकामेका मान आनी गौरव दिवन एकामेका मोग वांटून घेवचे काळीज दिसोवया आमी मागया सोम्या जेजू ही पवित्र सभा तुवें दिली आमी एकामेका सांगतपणांची वकू आमकां एक करून दवर जेजू सगळ्या पवित्र सभेक एकामेका ती कंतुस्को आसा घर दाळ तुवें दिलाय एकामेका वांटून घेवचो स्पिरीट आमकां दिसोवया ह्या पवित्र सभेंत प्रत्येक तरान आमच्या वाड्याच्या जमातींनी आमचे लोक मस्त येना आमचे ल्हान समुदाय अस्कास जाल्यार सोम्या आमच्या मिटिंगाक वाड्यांत अर्द वांटो इतकी तेवा येनात सोम्यान जेजू मागता आज लोकांन उडास करूंक तुवें केल्लें बरेंपण आनी त्या बरेपणान तुवें दिल्लो वेळ तो आमकां तुवें राखलाय पिड्यान पडन अशें अवघड मरना सांपड हर एक राखलाय तुवें पूण तुवें उडास दवरून आमी सगळ्यांनी एकामेका जमाती घेवन एकामेका सांगतपणाक घेवन मिसाक येवंक आमच्या लोकांक कितलीशीं जाणां मिसाक येनात आदां ती तांकां मिसाक येवंक उर्वत्मी कुर्बा सोडूंक सोम्या आमकां कुर्पा दी म्हूण तुज्या लागीं मागता हांव जेजूच्या नांवान बापा ही मागणी करता तुका सक्कड म्हणया जेजूच्या नांवान बाबा ही मागणी करता तुका मागया भाव भयणीनो आमी सक्कड जायतीं जाणां आजुनी दुर्बळ कांयत आसात कितलीं जाणांक आमकां देवान मस्तो आशिर्वाद दिला दिसपर्दो ग्रास दिला खावंक जेवंक दिला न्हेसोवपाक करूंक दिला आसरो दिला सकड आसा पूण कितलेशा जैवीत जाणांक रावंक घरानात भाड्याच्या घरांनी आसात कितलींशीं जाणां एक वस्ती नासतना जागो नासतना घर बांदूंक अवकाश ना आज कितलीं जाणां व्यवसाय एका कश्टांनी वद्दारतात आनी निर्मळ घर नासतना एका इदिशा घरांत 2 कुडांच्या घरांनी परा रावन कश्टांनी दीस सरतात मागया सोम्या जेजू आज आमी उपकारी मनान कितल्या जाणांक आमकां दिलां तें वांटून घेवन निर्वसितांक घरांतल्यांक एक घर बांदूंक कुमो करूंक ह्या घरांतल्यांक आमचे कडेन जागो आशिल्ल्यानी आमी एकामेका दिवन ह्या आमचे लागीं सरींतल्यान जाता तितलें भाडें उणें कर एकामेच्या गरजां पावचें बरें मोन आमकां दी सोम्या आमी रावता पूण कश्टांत असल्या वस्ती नातल्या बरी घरां बरी वस्ती मेळोंक सोम्या ताका फावो कर तांचे कश्ट आमी तुका भेटोवन दिता आनी तांकां आशिर्वाद दी म्हूण मागता हांव जेजूच्या नांवान बाबा ही मागणी करता तुका जेजूच्या नांवान बाबा ही मागणी करता तुका मागता हांव सोम्या आज आमी कितलींशीं जाणां भुरगीं बाळां आसात आज कितलींशीं जाणां बरें शिकप ना थोड्यांक शिकोवंक पयशे नात थोड्यांक शिकोवंक बरें सोम्या बरीं इस्कॉलां नात आज ताका आदार दितले नात कितलींशीं जाणां भुरग्यांक फीस मानची गत ना सोम्या जेजू असल्यांक आमी मागता सोम्या आज वांटून घेवचो स्पिरीट आमकां तूं दी सोम्या उपकारी मनान आज आमी सगळ्यांनी तशेंच हेरांनी हरएकरा आमच्या क्रिस्तांव भावा भयणींनी तांचे लागीं वांटून घेवन शिकापणांतल्यान शिकाप दिवच्या खातीर इल्लोसो त्याग करून बरें मोन दाखोव सोम्या आदार दी तांचे ते मोती घुस वाडय आमच्या शिकापणांतल्या भुरग्यांक सगळ्यांक
बराशी कापणो दी दुर्बळ काय आसतांक जेजू तांकां दिसपरतो ग्रास दी सोम्या एक पूण जिवंक सोम्या तांकां फावो कर तांकां कानाची वरवीं नातल्या कानाची वरवीं मेळाशें कर कोण वेस्ट करता ती काना वरवीं फूड वेस्ट करता तांच्या मोतीक उजवाड दी वेस्ट करचे कान उरून त्या ते पयशे उरून दुर्बळांक गेलेशें खावंक जेवंक दिवचें बरें मोन दी सोम्या वांटून घेवचो स्पिरीट आमकां तो दी आनी आमच्या दुर्बळ्या वर्गांक कश्टांत ताका आदार दी म्हूण मागता हांव सोम्या जेजूच्या नांवान बाबा ही मागणी करता हांव तुका जेजूच्या नांवान बाबा ही मागणी करता हांव तुका मागता हांव सोम्या आमी पिडेस्तां खातीर सोम्या भलायकी तुजें देणें आमकां भलायकी मुस्तुदां तुवें दिल्याय सोम्या कोणा भलायकी ना आमी तांचे खातीर मागता हांव जेजू तांकां भलायकी दी कुडकारांक तुवें नितळ केली तांचे जिविताचे कश्ट समजून घेतली आनी तांचे वळवळे समजून घेतली कितल्या वर्सां तावन ते कश्टांतले ते समजून घेतली सोम्या कितलेशा आमच्या घरांनी कितलीं जाणां वर्सां घटल्यान पिडेन कश्ट जातात कितलीं जाणां आस्पत्रेनी पिडेन कश्ट जातात कितलींशीं जाणां तांचे जिवितान ते पिडे वरवीं मस्त वळवळे भोगतात सोम्या तांचे कश्ट तांचे दूख तांची बेजाराई तांचे एकसरपण रितीन सगळें तुका समर्पण दिता हांव मानसीक रितीन कश्ट भोगतात ह्या सकट नमुनेच्या पिडेस्तांक तुका समर्पित हांव जेजू त्या कोडकारांत तुवें नितळ केल्ले बरी तांकांय बरें कर जेजू इतलें मात्र न्ही जेजू आमी भलायकी कोणा तुवें आमकां दिल्याय आमी भलायकी नासतना कश्टांत असल्या पिडेस्तांक आमी कुमो करूंक तांकां आदार दिवंक तांची साखरी करूंक तांकां सुदारसून व्हरूंक जेजू आमकां बरें मोन दी तांचें तें कांटोळ उपजय नाका कोणी पिडेस्तांत जाल्यार त्या पिडेस्तांक कांटळ नाशें तांचे कश्ट समजून तांचे खातीर वेळ दिवन तांचें आयकून तांची दुकां पुसून तांकां धैर्य दिवन तांकां कुमो करन तें करचें बरें मोन आमकां दी सोम्या तुजे कृपा आमी मागता हांव जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता हांव तुका जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता हांव तुका सोम्या जेजू आज आमी तुका समर्पित हांव जायत्यांनी तांचे इराद्यानी तांची मागणी तुजे मुखार हाडल्यान सोम्या हें तुका आमी भेटोवन दिता हांव मंगळूर कोडूपुतावन एक भयण आपल्या पुताक दुबाय एक बरें काम मेळो मागता सोम्या तिची कागद कर एक चरक्याक फिट्स आयलां आनी ते बरें आतां 80 आसा ताच्या कुटुंबाची मागता सोम्या त्या भुरग्याक बरें कर जेजू ताका आदार दी त्या भुरग्याक बरें भलायकेन हाड एक भाव ताका एक बरी सिरीक मेळो मागता एक बरी सिरीक फावो कर सोम्या त्या भावाक तोट्टा आमी एका भयणीक पाट पड आसा मस्त कश्ट जाता सोम्या तिका आपड आनी गूण कर अमजोर एका भयणीक एक बरी सिरीक म्हणून मागता सोम्या बरी सिरीक त्या भयणीक फावो कर बेळगांव एका भावाक बरी सिरीक मेळोंक आनी एका कुटुंबाक सगळ्यां बरी भलायकी मेळोंक मागता सोम्या ह्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल तांणी मागलें फावो कर जेजू तांकां शोभा म्हणली कुंदापुरतून भयण सोम्या पडोवन तिचा हात दूख जाला आनी तिचे पतीसो आनी ती बरो सांबाळटा म्हणजे सोम्या जेजू बेगीनच ताका बरो कर आनी एका नाडकळीस येतात खंयचें काम करतना नाडकळी येतात पयलीं हांव वयरडकळी येता निवार म्हूण मागता तशें तिच्या पुता कामा कडेन बऱ्या येताना मागता सोम्या केविन डिसोजा म्हणली ह्या भुरग्याक जेजू एका लंग्स इन्फेक्शन जावन नुस्तो कुंकले येता सोम्या ताका बरो कर त्याचेर क्या बरो कर आनी तेजे लंग्स सोम्या नितळ कर तुज्या स्वास ताजे भितर चड आमनी रक्तां नितळ कर सोम्या ती आवय बाबे मागता तेजे मागणें आयक गोंयांत तो निकुटाम सोम्या ताज्या घरांतलो दादलो वायट इश्टा खातीर मस्त पाड करता कुटुंबाचो सगळे पयशे विबाड करता घरांनी सगळें गळोवन हाडलें सगळें पाड करनासा मस्त बेदारायत आसात सोम्या ताका तुका आशिर्वाद उजवाड दी घर एक कुटाम बऱ्या तरान सांबाळूंक जबाबदारीचो मनीस जावन तें कुटाम सांबाळूंक सोम्या ताचे पतीन भुरगीं मागतात तांचें मागणें आयक सोम्या मंगळूर एका भयणीक कठीण पेंगटान दूख सोम्या कांय ती बरी ना
मस्त कॉम्प्लिकेशन्स जाता मस्त कश्ट जाता मानसीक रितीन ते कश्ट जाता स्मृतीक समाधान ना भुरग्यांक तावन पावतो मोग ना सपोर्ट ना कितें करचें कळना दोगांय पती बरो ना अस्कत आनी एकामेका मस्त दोगांय कश्टांत तुमी आतां जे मागण्या आयक सांबाळ तांकां संगीता म्हळ्यार एका भुरग्याक जेजो एका भयणीक फाटल्या 5 वर्स म्हयने तावन एक स्वेलिंग आसा हाताक आनी ते बोटाक ते बऱ्या तरेन काण ते फळा भशेन जाल्यार ते काण ते गूण कर जेजू बऱ्या तरेन ते गूण जावचें कर एका भावाच्या जागेचेर रेकॉर्ड कितलेशे एक करतना आनी एक येता एक करतना आनी एक येता सुमया एक फावटी न्ही मार वो जागो बऱ्या तरेन सगळें सेटल जावन तो जागो मोलाक विकून वचून बऱ्या सुमया ताका फावो कर एक भयण आस्पत्रेंत एडमीट जाल्ली मस्त तुमया डिस्चार्ज जाल्या ती अर्गां दिता बरी जाल्या तुवें तिका आपण बरी केलां ह्या सुमया तुका ती अर्गांनी उगलाप तुका सुमयांची सो एका भयणीक सुमया पांयांक परत सूज आयल्या भलायकी कांय बरी ना जेजू तिका आपण बरें कर जेजू तिका बरी भलायकी दी आतां पांयां बोळ दी तिच्या तशें तेजे कुटुंबान ताका चरको भुरगो शिको मस्त पाटी आसा आनी त्या शिरक्या शिकोवंक बरी मोद दी सुमया ताका उजवाड दी एक सीमंडी क्रोज म्हणलें पळय सुमया बेळगांव हिका फाटीं तनी पोटांत कठीण दूख आसा सुमया जे तिका आपड आनी गूण करता तुजे लागीं मागता तिका आपड सुमया आनी डिक्रूज म्हळ्यार बेळगांव तो ही भयण खाणा जेवणात मस्त कोडयार तो कांयच बेजीवान कांय बरें ना भुरगीं आवय बापूय कंतीर आसात ह्या भुरग्यां मुतीक उजवाड दी मॅन्युअल डिक्रूजांच्या एक कोर्ट केस 40 वर्सां जावन सुमया चलोवन आसा 40 वर्सां जावन ह्या केसी वरवीं घरी इम्प्रूव करना दुरुस्ती करूं येना सुमया तांच्या मुतीक उजवाड दी कोणें केस केलें तांकां मुतीक उजवाड दिवन ही केस बरें आतां नित्यार्थ तशें कर म्हूण मागता सुमया तांचेर आशिर्वाद घाल सुरत केल्या का भयणी सुमया पांय दुखूं आसा तो गूण जावंक आयकना बेगीन तूं गूण कर जेजू निरंतर सुमया ती मागतात हें बरें कर जेजू बानू म्हणली एक भयण सुमया एका आस्पत्रेंत आसा आनी ऑपरेशन केल्लें मिस्टेक जावन आतां मस्त कश्टांनी पडल्या ह्या भयणीक तूं बरी भलायकी दी सुमया रेल्सन फेराव म्हणलो भाऊ दुबय काम करना आसा ताका पोलंडाक वचूंक ताणें परमीट मेळोंक एप्लाय केला ते बेगीस मेळोंक आनी ताका गरजेचें बँक स्टेटमेंट गरज आसा हें बँक स्टेटमेंट अशें कर म्हूण तो मागता सुमया रेल्सनाचेर आशिर्वाद घाल मुडी पेका भयणीची शेजारी मस्त तोंदरे दितात त्या शेजाऱ्या मुती उजवाड दी म्हूण मागता सुमया धारवाड तावन अनूप कुमार एक बरें काम मेळो मागता खंय परमनंट काम मेळना खंय गेल्यार टेम्पररी देखून एक बरें काम मेळोंक आनी ताचें जीवन बरें जावं सुमयात अनूप कुमार मागता ताचेर आशिर्वाद घाल बेळगांव कानापूर तावन एक सुमया पावस 3 दीस जाता ताचेर एक कोर्ट केस 10 वर्सां तावन चलोवन आसा आनी ती कोर्ट केसी ताका भलायकी हार्ट प्रॉब्लेम आसता कोर्ट केसी नासोंक कश्ट जातात ही बरें आतां नित्यार जावंक तशेंच ताका बरी भलायकी मेळूंक मागता सुमया आनी एक भयण अंजू एफ डिसोजा म्हणली भयण सुमया मास्टर कॅश जावन ताका ती आतां मस्त दूख आसा ह्या दुखेन वळ व्हरता तिका गूणकर म्हूण मागता एक भयण मंगळूर तावन 3 तिच्या पांयांक कठीण कोरोस आसा आनी कोरोस गूण जावंक आयकना सुमया ती गूण दर्शन कर आपड तुज्या आमली रक्तान ती नितळ कर सुमया आनी ती गूण कर तिच्यान तिच्या दुयेक स्टेलाक बरी सिरेक म्हणून ती मागता एक बरी सिरेक म्हणून पावशी कर जितो एका भयणीची कोर्ट केले का ह्या म्हयन्याच्या 12 तारखेर आसा त्या दीस तीर्प दिवचो दीस एक बरें तीर्प घेवन त्या भयणीक नीत मेळ अशें कर सुमया तिका आशिर्वाद दी आयरीन म्हणली भयण सुमया तिका कठीण तकलीफ दड जाता आनी स्टिफनेस आसा जेवरी मस्त कश्ट जाता तिका सुमया तिका आपड आनी गूण कर एनेट म्हणली भयण तिची डिलिव्हरी बऱ्या तरेन जावच्या खातीर मागता सुमया तिचेर आशिर्वाद घाल एनमाटाची कॅन्सर पिडा गूण कर आनी सुमया ताच्या आवयची पिडा आशिल्लो गूण कर आनी तिका बरें कर म्हूण ती मागता जेजू तांचेर आशिर्वाद घाल एकल्यान विजा मेळोंक तेजेक विसा मेळोन एक बरें काम मेळोंक सुमया जेजू मागतात तांचेर आशिर्वाद घाल एक भयण आपल्या पुताक बरें कॅनडांत बरें काम मेळोंक तशेंच तिच्या एक बरें विजा मेळोंक मागता सुमया तिचेर आशिर्वाद घाल ती पावत कर म्हळ्या एक भाव पक्षी गेले असो एक जागो तांचो प्लॉट विकून वचूंक मागता सुमया ताचेर आशिर्वाद एक प्लॉट विकून वचचें ह्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल दिवा सुमया जेजू
तशेंच एक भयण आपल्या दुये खातीर मागता आवयला उलयना आवय लागीं आवय मस्त टेन्शनार आसा कितले चूर खतें सांगल्यार तयार ना आयकोंक त्या दुयेन मती उसवाट दी सुम्याने आवय लागीं उलोवंक आनी बऱ्या तरान सोंक फावो कर जेजू सुम्यान जेजू आज ह्या आराधनेच्या धानीक तुका आशिर्वाद कर जेजू ह्या आराधना कुमो करताना धानीकांच्या कुटुंबाचेर बेसांव घाल तशेंच आमी आल्तारेचें काम सुम्या आमी करूंक आसा त्या कामाचेर आनी तशेंच आमकां दान दिवच्या दानीचेर आशिर्वाद घाल हें काम बऱ्या तरान चलो आनी दान दिल्यार एक कुटुंबाच्या दानी तेच्या कुटुंबाचें बेसांव घाल तुम्या तांकां आशिर्वाद दी ह्या तशेंच आराधन प्रसार करतना डिवायन मोटिवीच्या मालकाक आनी तेच्या कुटुंबाक आनी तेच्या शिबंदीचेर आशिर्वाद घाल सुमयान जेजू आमकां ह्या दिसांनी आमी दैवीक आमकां संत्यान यात्रे पळय हाती घेतल्या ही सक्कड यात्रे पण यशस्वी जावची जेजू आशिर्वाद घाल सुमया ह्या आराधनाक पुलां दान दिल्ल्याचेर आशिर्वाद घाल जेजू तांच्या कुटुंबाचेर बेसांव घाल तशेंच आमकां हांगासर म्युजीक दिल्या संगीत दिल्या तशेंच कुमो सिंगिंगा कुमो केल्या आनी रेकॉर्डिंग केल्या भावाक तशेंच हांगासर आल्तारी कुमो केल्या सक्कड वरी एका भाव भयणी कुमो कर सुमया सक्कड आमची इरादे आमची तेसांवां तुजे मुखार आमी दवरता हांव सुमया दिंबेर पडटा हांव आनी तुका समर्पिता हांव सक्कड आमी दिंबेर पडया सुम्याची स्तुती करया थोडो वेळ निरंतर आमी स्तुती कर सुम्याची आमच्या इराद्या खातीर मागया देवाची कृपा देव दी सुम्याच्या आमच्या रक्ताचो अभिषेक आमकां जावं दी आनी सक्कडी मागणी फळादीक जावं दी मागया हालेलुया 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 नावान समय आशीर्वाद घालचे तुझ्या पवित्र नावाच्या बोडान जे आशीर्वाद घाल तुझ्या आमच्या रक्ताचे करचे तो वागड आमची जोर पिडा आसल्या गोंड जेतो आमच्या बांधपासून ते सुटका जेतो जेतो हर एक आमच्या निवार करसे जेतो जेतो आमची कय या आगड आमच्या पिडा गोंड कर जेतो आमच्या रक्कड आमच्या बांधपासून निवार उजवारची कृपा वाढून दे जेतो तुझ्या दैविक सत्य जेतो आमच्या गोंड कर जीसस 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 let your power come and Jesus let your blood heal us Jesus let your power deliver us from the body Jesus we praise you and pray we heard you glory Jesus Jesus hallelujah 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 Sacramenta Sastangama Kuruya Purvelatya Rupa Bodla Novyuriti Vadarya Solvon Vecha Askatvisha Bhavartachi Bardivya Zoshi Baba Toshi's Buddha Vulasani Stutisa Podvi Maima Susna Susna Yekastalya Osita Tukadogancha Spirita Samasumi Navarta Amen प्रार्थुया हे देवा विशेष क्रमेत काल तुझे कष्ट सोडास तू आमकां सोडलाय तुझ्या सुरमणीचं फळसदान तुमची ते आमी बुगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयन पव कर जो जेतन राज करताय ससनाच्या ससनाक उपकार पावडूंक कसो तुजो
आमकां दिल्ल्या सर देण्याचो दिसां दीस उडास काडटलो तुजो तुज्या आदाराचो कश्ट आमचेर आयल्या वेळार तुजेर दीस हांव लायता मेळटलो दैवीक आदार तुजो गळाय नासता उपकार पावडूंक कसो तुजो आमकां दिल्ल्या सर देण्याचो दिसां दीस उडास काडटलो तुजो तुज्या आदाराचो